Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 3 ते 5 हे 3 दिस अखिल गोमंतक श्री सिद्धारूढ संप्रदाय प्रतिष्ठान गोवा प्रेमभक्ती साधना केंद्र आणि ज्या जाग्यार आम्ही बसल्यात त्या मडगावचे एक विशेष स्थान श्री हरिमंदिर देवस्थान यांच्या वतीन एक सत्संग सोहळा सगळ्यांच्या संयुक्त विद्यमान सगळ्या एक संयुक्त सत्संग सोहळा हांगा ह्या स्थानाचेर हरिमंदिराचेच हो जो सत्संग सोहळा आसा ह्या सोहळ्याक आमी गोंयचे 3 तारखेक गोंयचे मुख्यमंत्र्यांक ह्या सोहळ्याक आपयल्ले आसा उद्घाटनाच्या सोहळ्याक आणि त्याच बरोबर 5 तारखेक समारोपाच्या सोहळ्याक आमी गव्हर्नराक आपयले पण गव्हर्नराक काही अचानक काही काम जाल्ल्या बद्दल ते 5 तारखे 4 तारखेक 6:45 ते 7 ह्या वेळेन हांगा ह्या कार्यक्रमाक समारोपाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले. समारोप हो 5 तारखेक जातलो पण तांच्या हेज्यामुळे तो इल्लोसो आमी प्रिपोन हो कार्यक्रम केल्लो आसा आणि ह्या कार्यक्रमाचे म्हणजे खरोखरूच गोंयच्या इतिहासाक एक बरी गोष्ट म्हणजे हो सत्संग सोहळा हो अखिल गोमंतक सिद्धारूढ संप्रदाय प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातून दर वर्सा गोंयांत खूब कडेन जाला. कमीत कमी 30च्या आसपास हे सिद्धारूढ स्वामीचे आश्रम म्हणा मंदिर म्हणा अशे तरेची संस्था हांगा अखिल गोंयांत चलता. त्या माध्यमातून हो भक्तीचो हो सत्संग जो आसा आणि भक्ती सामान्य मनशा पर्यंत पावपा खातीर ही भक्तीची जागृती ह्या सत्संग सोहळ्याच्या माध्यमातून गोंयभर जाता. त्याचबरोबर प्रत्येक आश्रमात प्रत्येक सिद्धारूढ संप्रदायाच्या मठान वर्साचे कार्यक्रम असतात आणि ह्या माध्यमातून लोकांक खंय तरी ह्या संप्रदायाच्या माध्यमातून अध्यात्मा कडेन जोडपाचें काम बरे रितीन जाता. आजच्या ह्या काळान मनीस जर ह्या हाका जोडलो गेलो तर ताजे हातून स्वताची उदरगत त्याचबरोबर समाजाची उदरगत तो बरे रितीन करूंक शकता अशें हें आज प्रूव जाल्लें आसा. आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचो जो 3 तारखेचो कार्यक्रम जातलो त्या कार्यक्रमाक जे शिवकुमार स्वामीजी आहा ह्या संप्रदायाचे प्रमुख म्हणजे जेन्ना सिद्धारूढ स्वामीजी आमी हें करतात तांणी संपूर्ण जीवनभर ह्या संप्रदाया खातीर तांणी काम केल्लें आसा अशें डॉक्टर शिवकुमार महास्वामीजी बिदर कर्नाटकांत तांचो मोठो आश्रम आसा मठ आसा त्या हातूंतल्यान तांचे जवळ जवळ 3 तारखेक संध्याकाळच्या 6:45 तांचें आगमन गोंयांत जातलें आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आणि आमचे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तांचे कडेन तांचें स्वागत केले नंतर आमचे यजमान जे आसात सुहास कामत सौभाग्यवती कामत हरिमंदिराकडून तांची पाद्यपुजा जातली आणि ह्या पाद्यपुजे नंतर स्वामींच्या हातूंतल्यान दीप प्रज्वलन करून ह्या सोहळ्याच्या तो वर्धापन दिन 4थो सोहळो बरोबर हांगा 6 आणि 7 तारखेक जाता. 6 तारखेक हे 3, 4, 5 आमी तुमी कार्यक्रम आतां सगळ्या समोर मांडलेले आसात. 6 तारखेक आमचो वर्धापनाचो 4थो वर्धापन साजरो जातलो. सकाळच्यान आमचे हांगा धार्मीक विधी सुरू जातले म्हणजे महाअभिषेक मागीर पुजा आणि मागीर गणपती पुजन जातकूच लक्ष्मी नारायण मंत्र हवन हे सगळे धार्मीक विधी चालू आसतले आणि बरोबर हवन जातकूच 12:30 हांगा महाआरती जातली आणि ताजे नंतर महाप्रसाद आसतलो. त्या दिसा 1 महाप्रसाद हांगा वयर हॉलांत जातलो. त्या दिसा सांजचे 4 रुक्मिणी देवी प्रित्यर्थ 101 सुवासिनीचे कुंकुमार्चन कार्यक्रम हांगा जातलो ह्या देवळान. आणि सांजचे आमच्या मंडपान गायनाचो कार्यक्रम आसा. हेमंत पेंडसे मुंबईचे पुणेचे गायक कलाकार गायनी कलाकार हांगा येवपाचे आसा आणि ते मंडपान त्या दिसा कार्यक्रम जातलो 8. दुसरे दिसा आमचो समारोपाचो कार्यक्रम म्हणजे 7 तारखेक सांजचो. तशीच आमी हांगा भजन जातलें सांजचे 4 सुमार 4 ते 6 ते 7 परत नाम जप जातलो. श्रीराम जयरामाचो नाम जप 6 दिसा आनी ताजे नंतर 8 परत दुसरे दिसा परत एक गायनी बैठक आसा ती डॉक्टर अनगा राजवाळे पुणेची डॉक्टर तरुण डॉक्टर आसा बरी गायक आसा तिजें हांगा तिका आमी आमंत्रण केलां. तिजें गायन ह्या मंडपान जातलें आनी समारोप जातलो. अशें हे लागून कार्यक्रम आसा 3, 4, 5, 6 आणि 7